बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. भयणी भावनो माई मोगाची येवकार तुमकां हे सकाळच्या दिसाक पावस पडटा आनी आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या दर्शन घेवंक बापाचे जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेवप. देव आमचें घडप आनी तो आमच्या सांगताक आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना. ताचे सांगताक आमच्या जिविताच्या तरेतरेच्या आडकोळींक फुडो करूंक आमकां हे मिसांत कृपा मागुया. आनी आमचें मागणें फळादीक जावंक आमीच देवा मुखार वसूंक जाल्यार जायते फावटी आमी चुकी आदारल्यात. आमच्या गुन्यांवांचे पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच अंकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ओगीच रावन आमच्या एकेकल्याची गरजो आमच्या एकेकल्याची मागणी बापाक उबारया. जायतीं आमची भुरगीं आज आपले परिक्षेक तयार जातात. उरलेलीं येता दिसा थोड्यांत मागुया आमच्या भुरग्यां पासत, कॉलेजीन शिकतल्या तरणाट्यां पासत. भरपूर पावस पडून जायत्या लोकांक नुकसाण जालां. जायत्यांच्या घरांनी उदक येवन
तांकां दुसरी कुडीन व्हेल्यांत. मागुया असल्या लोकां पासत. कोनवळे बाप्पा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी आमकां तूं अदीक अदीक बोर. भावार्थान, भरवंशान आनी मोगान आमकां उर्बेबोध तूं कर आनी सदांच तुजी आज्ञा पाडून तुजेरूच आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळूंक आमकां आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळयतच ताचे आनी ताच्या सेवकाचें मन इस्रायल पोरजे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा कोत्ताली ते इस्रायल पोरजेक वचूंक दिवन आमी कितें केलें? म्हणटच फारोव आपलो रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकाचेर सरदार घाले. आनी सर्वेस्परान फारोवाचें इजिप्ताच्या राजाचें कालीज निबर केलें आनी इस्रायलाच्यो पुतधुवो जैतिवंत जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुताधुवांचे पाटीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकार म्हणजे फारोवाचे सगळे घोडे आनी रणगाडे, ताचे घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुताधुवांचे पाटीक लागली. बाल झेफोना मुखार पी हाहिरोता लागीं दर्याशी तांणी पेणे केल्लें थंय ती तांकां मेळ्ळीं. फारोव लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुताधुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात ते तांणी पळयले. इस्रायलाच्यो पुतधुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइसेसाक म्हणलें, ह्या अरण्यांत तुवें आमकां मरूंक हाडलें? इजिप्तांत आमकां फोंड नासले. इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलां? आमची वाट सोड, आमी इजिप्तकारांचीच सेवा करूंक सोदता. अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या अरण्यांत मोडचे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइसेसान पोरजेक जबाब दिलो, भिवू नाकात, गोठ रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पोर कितें कोत्तलो तें तुमी देखतल्यांत. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनीक केदांच पळोवची नात. खूद सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्पोरान मोजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुताधुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बॉडी उबार, दर्यार तुजो हात पाट लाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पुतधुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन
इजिप्तकारांची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लॉस्कोराचेर जैत व्हरून आनी तांच्या रणगाड्यांचें आनी घोडेकारांचें निसंतोण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जैत वोडटोच हांव कोरेंत सोर्वेस पोर म्हूण इजिप्तकारां मांडून घेतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडुपकार. आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत व्हरूंक तो मोहिमेन बोल्ला. सगळीं म्हणुया. सोर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सोर्वेस्पोराचें किर्तन गायता. जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. गोड्यांक आनी गोडेवाल्यांक ताणें दोर्यांत शेवटिले. सोर्वेस्पोर मोजें बोल सोर्वेस्पोर मोजें बोल ताचेंच किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली. तो म्हजो देव, हांव ताका वाखणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, ताची वडवीक गायता. जबाब. सोर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सोर्वेस्पोर एक झुजारी. ताचें नांव सोर्वेस्पोर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिल्यो. ताच्या निवडलोल्या गोडेवाल्यांक तांबड्या दोर्यान गिरासले. जबाब. सोर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सागराच्या उदकांत ते णव पयत जाले. फातरा वरीं सोमदिरांत बुडून गेले. तुजो उजवो हात सोर्वेस्पोरा आपलें बोल दाखोवंक फांकी जाला. तुज्या उजव्या हातान सोर्वेस्पोरा दुस्मानाचें केले कुडके. जबाब. सोर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. उद्गाराक उबी रावया. आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. Sorbespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. धर्मशास्त्रियां आनी फारिजेव्यांतल्या थोड्यांनी जेजू कोडे उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कुडी आमी एक खुना पडोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोंसोत ही. ती एक खुणा सोदता हुंय. पूण जोनास प्रवाद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणगे जोनास 3 दीस आनी 3 राती
त्युमातेच्या पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धोरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचे प्रवचन आयकून आपले जिवीत बदलले देखून निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनसा परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. दक्षिणेची राणी पृथ्वीचे शिमेर थावन सोलोमोनाचे शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमोना परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भयणी भावांनो, पयले वाचप तुमी आयकलां सुटकेच्या पुस्तका वयलें. असलीच खबर खंय एक टिचर आयताराची आपल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक शिकयताली कशे भाशेन देवान इस्रायल पोरजेक आपले पोरजेक पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान बसयलेल्या गांवांत वचपाची वाट धरली. भुरगीं घरा पावलीं. एका भुरग्याला घेवन ताच्या आवयन विचारलें, बाबा आज टिचरीन कितें शिकयलां? आनीक त्या भुरग्यान सांगलें, खंय मामी आज आमची टिचरीन एकदम बरी आमकां खबर सांगली. मोइजेस आपले पोरजेक घेवन इजिप्ताच्या लोकांच्या आनी फारोवाच्या गुलामपणांतली तांकां सोडयली. आनी मायन विचारलें, कशी? आनी ताणें सांगलें, जाणा मामी, देर वॉज अ बीग ब्रिज ओवर द रेड सी, बीग ब्रिज, and all the Israelites crossed the bridge and they saw the Egyptians following. So Moses took one bomb, threw it on the bridge broke, the bridge was destroyed and all people, the Egyptians died. And Israelites went safely across. आनी मामी हय सांगलां टिचरीन. आनी त्या भुरग्यांक तोंड मातशें काळें केलें, आमटेलें केलें आनी म्हणूंक लागलें, मामी टिचरीन जें आमकां सांगलां तें हांवें तुका सांगल्यार तूं सोत मानपाक ना. यू वील नॉट बिलीव वॉट आवर टिचर टोल्ड अस. भयणी भावांनो, आयचें पयलें वाचप आमकां सगल्यांक आमच्या जिविताक खरेंच एक प्रेरण, इन्स्पिरेशन. कितें जाता, लोक पळयता इजिप्तकार येतात, इस्रायला लागीं कांय ना, फौज ना, गोडे नात, रानगडे नात, कांय ना. द एटॅक इज इमिनंट. देखून ती मोइजेसाचेर शेण कोत्तात. आतां आमी हांगा मोत्ता, रानांत धाडल्यान तुवें, वी आर क्लोजींग टू द रेड सी, वी आर गोईंग टू डाय हियर. आमी थंयच मरूंक जाय आसले, थंय तरी आमकां फोंड मेळटले आसले. हे आतां रानांत ओरोण्यांत फोंड खंय आसतले. दे आर एंग्री वीथ मोझस. आमी तुका सांगलेलें, तूं आमचे बरोबर पडूं नाका, आमी येना, वी वॉन्ट टू बी स्लेव्स इन इजिप्ट, इट इज बेटर. आनी काय बरो बांबळीनो मोझस तांकां सांगता, कितें सांगता, भियो नाकात, गोट रावात, आज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पोर कितें कोत्तलो तें तुमी देखतल्यात.
सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावात. What a beautiful lesson for all of us. आमकां सगल्यांक. मोसेस इस्रायल पोरजेक कितें सांगता? गोट रावात. कित्याक भियेल्यान तुमी? तुमच्या कांय ना न्हू. भियेनाकात. तुमी झुजचे नात. झुजतलो तो तुमकां भायर काडला, तो तुमचो देव, तुमचो सर्वेस्पोर. शांत रावात. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायतीं झुजां मोडां येतात. टेन्शन्स, एंग्जायटीज. टुडेज मॅन इज फूल ऑफ एंग्जायटीज, फूल ऑफ टेन्शन्स. आमकां न्हीद पडना रातची. आमी रेस्टील घेवंक जाय, वो आनी कसलें टॅबलेट घेवंक जाय, न्हीद पडना. रातची देरेफेन जागी जाता हांव, न्हीद पडना. बिकॉज वी आर फूल ऑफ anxiety, tensions, worries. Many people go through depression. कित्याक आमी सर्वेस्पराचेर आमचें मन काळी दवरून ना. वी वॉन्ट आवर वे. आमकां जाय ते भशेन जावंक जाय. देव मोइसेसा उद्देशे लोकांक सांगता, गोट रावात. तुमकां सोडोवंक सर्वेस्पर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. शांत रावात. तुमचे खातीर तुमी झुजचे नात, सर्वेस्पोर देव झुजतलो. भाव भयणीनो, खिणां आमच्या जिवितांत, इफ वी कूड गेट दीस मॅसेज क्लियर एंड लावड फॉर ऑल ऑफ अस, लायफ वूड बी डिफरंट. वी मेक प्लॅन्स, नॉट गॉड. एंड इफ गॉड doesn't agree with our plans, we get annoyed. देवान हे भशेन कित्याक केलें आमी म्हणटा. Because we want God to fall in our line, on our line. आमचे भशेन आमी चिंता ते भशेन देवान चिंतूंक जाय. इस्रायल पोरजेन चिंतलें, आमी आतां मत केलें. पुण्णा देवान तांकां सोडयली. मोइसेसाक सांगता, देव कित्याक रावता? बोडी मार उदकाचेर. उदकान दोशी जातली. पांय भिजोय नासतना हे पोरजेक हांव बासालेले गांवांत वचपाक सुरवात करता. आनी मोजेस बोडी मारता उदकाचेर. उदकान दोशी जातात. बाबडीनो, हो तो भावार्थ. आनी हो भावार्थ जुदेवांक, फारिजेवांक, धर्मशास्त्रांक नासलो जेजूच्या काळार. दे वर आस्किंग फॉर सायन्स. मिलाग कर म्हणटात जेजूक. आनी जेजू पळय कितें म्हणटा, ही खोटी आनी घातकी संसद, खोटी आनी घातकी संसद कोणा मागता? वी लायक टू सी वंडर्स. रोजार कुतासून कोण पडटा? तो पाद्री व्हेरी पावरफूल आं, पडटा मुसता कोण. आमी मागीर वयताय धांवन. पडटा. लोक पडोवंक जाय. आमकां कितें तरी पडोवंक जाय. सेन्सेशनल न्यूज. मिडिया ब्रिंग्स अबाउट दॅट न्यूज. दॅट्स वाय वी लायक. आमी थोडे फावटी सगळ्यो वॉट्सॅपाचेर आहा, ओ फेसबुकाचेर आसा. बिकॉज ऑल सेन्सेशनल न्यूज. धर्मशास्त्री फारिजांक जाय आसले जेजून सेन्सेशनल मिलाग्री केल्ल्यो. आमी तुका तुजे फाटल्यान कोर आनीक 2 मिलाग्री कोर. आनी जेजू तांकां सांगता, ही खोटी आनी घातकी संसद कोणा मेळना तुमकां. कोणा मेळटली? म्हज्या मोन्नांत. म्हज्या मोन्ना आनी जिवंतपणान तुमकां कोणा मेळटली. तुमी तर तुमचें मन बदलनात. कितल्योय मिलाग्री केल्यार पावचे नात. बावबडीनो, आज आमी घरा वयता आसतना हें मनान दवरया. इस्रायल पोरजेक देवान आपली पोर जावं निवारली. केन्ना? जेन्ना मोजेस तांकां सांगता, गोट रावात, शांत रावात, भियेनाकात. तुमचे लागीं कांय ना. तुमचे लागीं थोडोसो रोप आहा वाटेर आनी कांय ना तुमचे लागीं. ती फौज
जाय ते घेवन येतात, भियेनाकात. देव आसा तुमचो झुजारी, तुमचो झुजारी. देखून काय बरो बांबडीनो आमी जबाब दिला. सर्वेस्पराचें किर्तन गावया. जोईत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला, जोईत व्हरून मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पर एक झुजारी. फारवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोरयांत शेवटिली. गॉड कॅन डू मिरेकल्स इन आवर लायफ. आमी सदांच आमच्या जिवितांत म्हणूंक जाय, गोट राव, शांत राव, तो आसा, तोच म्हजें जिवीत चलयता. भाव भयणीनो, असलो भावार्थ आमकां आसूंक तोच जेजू जो आमच्या अवताराचेर येतलो ताचे लागीं मागुया. आलो ना तसलो आमचो भावार्थ. भोव करून आमच्या जिवितांत उदृश्ट दूख, जायते तरेचे प्रश्न येतात. आमी आलो ना जावं, थीर, गोट, शांत रावूं. बेटोनेक आमी गायन गावया. बागेंतल्या फुलां मध्ये सिसो पान 30, C6 पेज 30. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या आपल्या मनमोहनातली मोहिमेन आमच्या न्याके पवित्रतेच्या आदावा मानून घेवन सर्वेस्परा, आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायलें आनी त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें त्यो सोंपून एक पावयल्यो. तोच जेजू योद्न आयज आमी तुका भोक्तीन वोमतांव. तो दुयेन तूं मानून घे. जशें पुर्विल्ले आबेलाचे देण्याचेर तुजो आशिर्वाद तुवें घालय, तशेंच आतां आमची जण एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समस्यांच्या सोडवणीक फायद्याची जावं दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश पौर तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयल्यो. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता तुका जय. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय भोव मोगाळ. देखून तुजे ताय आमची उपकारी मोन दाखोव. हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडून दवरता आनी आमचे देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता. होच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत करून आमकां दिवं. अशें तुका
अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतल्या. आपले मरणाचे आदले राती जेजू आपले शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन भासलो. ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. दाकां सरान बोलवली, काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बावरताचो गूट परगटुया. जेजू बापा जेजून बापा आमकां करूंक सांगलां तें आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून आमच्या पासत कुर्सार खिळालेली ताची कूड आनी आमच्या पासत वारयलेलें कुर्सार ताचें रगत आमी तुका भेटोवंक आयल्या. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुजे जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तरी जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना त्याच पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाचे आनी काळजाचे एकवटांत आमकां सांबाळ. बापा, तुजे खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भूक करून हांगा हाजीर आसलेल्यांक, हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत भाग घेतल्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची आनी आमचे माय सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी, तुका मानवल्यान ते भक्तां बरोबर सर्गीच्या सुखांत आमकांय घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना. बापा, कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देशां देशांनी आसलेल्या आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक करपा दी. बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून आमी म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. भयणी भावांनो, तोच जेजू आमचे काळजांत येता. हे वेळार आपल्या बापाचेर मरोपर्यंत, कुर्सार मरोपर्यंत ताणें खूब विस्वास दवरलो. ताच्या बापान ताका सोडलो ना. तिसऱ्या दिसा मोहिमेन तो जिवून जालो. पातकाचेर मरणाचेर जैत व्हेलें आनी आमकां स्वर्ग उक्तो केलो. आज ताच्या जेवणांत वांटो घेवन आलो ना तसलो भावार्थ आमी बापाच्या मोगाचेर आनी ताच्या बरेपणाचेर दवरूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तावडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली, सगळे संकश्टांतली, भिरांतींतली आनी आखंतांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस कायम कांदी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरूपात कंदली सुटोय आनी सर्वांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती हे जेजूच्या जेवणांत भक्तीपणी आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुजे खातीर म्हाका बलाकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. प्रार्थया. देवा आमचे बापा तुज्या भुरग्यांचेर मायमोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तूं आमकां दिसान दीस बोदताय
ओदीक आनी ओदीक आलोना तसलो बाबार्थ तुजेर दवरूंक आनी जिविताचे सगळे संकश्टां मदीं तूं आमचे बरोबर आसाय, तूं आमच्या जिविताची खोडप म्हूण ओळखून घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. बांबोळीनो आज 4:30 तीर्स आनी ते उपरांत परम संस्कारा मुखार मागणी आसतली. 26 तारखेर बुधवारा दिसाक भाग्योन जॉकी आनी आना जेजूची शेपाय शेमाय आमचे सर्गींची आवयची माय पाय तांची आमी परब करता. त्या दिसाक आमी भोव करून सिनियर्स सांताना इगोर्जेंत वेतेल्यांक थंय नोवेनांत वांटो घेवंक सांजेचे 5:15 थंय तीर्स सांतानाचो ते उपरांत मीस. हे मिसांत आमी सांगाती वांटो घेतल्या. आयतारा दीस आमी आमचे इगोर्जेन शेपाय शेमायचो दीस पाळटा. उपकार मागता सगळे शेपाय शेमायनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवंक आनी जाणटी आसात तांकां आमी हाडूंक 9:15 मिसाक प्रयत्न करुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. आर्गां तुका सोमया E2 पान 70 आनी 100, E2 पेज 76. Arga tuga somia.